प्रवेश गीत पेज नंबर 36 A49. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती पूर्वे माना मोगाळ बापोई तू आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वारा निरासो लाभय सांगात तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी सुरबे नादा भक्ती पूर्वे माना हे मिसा सोयरादो रिठा मेरी लोबो विजय देवाकर गंसावनु हे मिस देना आम्ही सर्व संगता मेळोवन हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक देवा सादार माग्या बापाचे आनी भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आज पवित्र सभा भाग्यवंत इरेनेव धर्माध्यक्ष धर्मशास्त्री या साक्षी हाचें स्मरण करता सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत 200 वर्सां भितर उठिल्ल्या खडकाय आनी तशेंच दगदोण्यांत ताणें आपलो जीव दिलो आनी बाबाटाक साक्ष दिली आज आमी सांत आंतोनीच्या मानाक परत हांगासर मेळ्ळ्या आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारके जामच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया आमी सर सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पकरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान सुदारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पत्तां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सजो घेवन सुद्दां संकार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया सर्वेस्परा सताच्या आणि शांतीच्या बापा धर्मदूतांच्या शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बाबार्थ मनशांच्या झगड्या वरवीं दंडळण जावंक आनी सगळ्या पवित्र सभेक तीर शांती सांबाळूंक भाग्यवंत इरेनेव तुजो धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षी मोरा पर्यंत वावुरलो ताच्या विनवणेन आमचो बाबार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची एका काळजाची आमकां करून
तुझ्या शांतींत आमकां सांबाळ. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोस पुरावेच्या पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल येतानो तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबा विरोध सरेस्परान सांगलां तें उतर आयका. प्रतवे वयल्या सगळ्या कुटुंबा मदें फकत तुमकां हांवें विसली देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां ख्यास्त लायतालो. पयलेंच थरायनासतना दोग मनीस सांगाता पॉयंट करतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शिव गोरस घालता. आपणे कांय धरिनासतना दोलींत शिवाचो पिलो गुरगुरता. फास मांडूंक ना जाल्यार सुकणें धरणीर जाळांत सांपडटा. शिकार संपडायनासतना जाळ धरणी वयलें वयर ओडटा. शहरांत तूं तरी वाजयल्यार कोण तरी भियेनासतना रावत. सरेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत तें येता. ना सरेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्याक आपलो गूट उगडापो करिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत. सरेस्पर देव उलयता प्रवाद करिनासतना कोण रावत. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवट केली तशें हांवें तुमची देसवट केली. उज्यांतो भायर काडलेल्या इंगळ्या भशेन तुमी आसलेल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात उलयता तो सरेस्पर. देखून इस्रायला हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो. देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुज्या नितीचे वाटेन म्हाका चलय सरेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. खोट्याचें वारें लेगून तुका जायना. गरवी तुज्या मुखार आपली बाडाय दाखोवंक शकनात. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय. फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानेतल्यांचो सरेस्पराक कांटोळो येता. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. देखून भिरांतीन बरोवन तुज्या मंदिरा मुखार हांव साश्टांग पडटां. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia. 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 Sabdasa jivedinsa वाटवून स्वाडायता. काळीस मुझे तो सुनतो सायता. सारके वाटेन चलयता. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकसाणे व्हड एक वादळ उठलें. दोणी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरसी बसोन ताका जागोवन म्हणाले,
सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडतां जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठोन आनी लारांक ताणें फरमायलें सक्कडी शांत जालें हें पळयले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतार आयकतात देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात सक्कड लोक विस्मीत जालो हें पळोवन जेजूचें उतर आयकून उसांबळ दर्यो शांत जालो थंड जालो जेजूच्या उतरांत आनीक चड प्रभावीत जाल्लीं गणितां आसात जो आमच्या 11व्या अध्यायांत 40 वळीन ताचो इश्ट लाजर मोरान पावल्लो तो थंय पावल्या वेळार ताका पोंडान दवरलो घाण पडल्या म्हळें पण ताणें ताका उठयलो कशें लाजरा भायर ये त्या उतरान तो उठोन भायर येयलो मेल्लो मनीस लुकाच्या 7व्या अध्यायांत 14 वळींत विधो स्त्री एकलोच पूत ताका शहराच्या भायर पुरूंक व्हरताले सेमेस्त्रीक व्हरताले आनी ज्या पुरशांवाक जेजू पळयता आनी रावोंक सांगता तिचे कश्ट तिचे विधवावळी पळोवन तो कितें म्हणटा तरणाट्या उठ म्हणटा आनी तरणाटो उठलो मार्कुच्या 5व्या अध्यायान 40 वळींत सिनगोगाचो अधिकारी जेजू कडेन रडोवन धांवोन आयिल्लो म्हजी धूव आत्तां मरण पावता कठीण अस्वस्थ आसा आनी जेजू गेलो वेताना कोणींय ताका खबर हाडना तुवें येवचें नाका ती मरण पावल्या म्हणून आनी उपरांत जाल्यार जेजू त्याच्या घरा गेलो उपरांत थंय वचोन थंय रडतल्या बरो भायर हाडन दोगा अपोस्तलांक आनी तशेंच आवय बापायक आणगोन चलयेक तो म्हणालो तलिता कुम चलये उठ चली उठली देवाचें उतर जेजूचें उतर दर्यो आनी वारें लेगून आयकता जाल्यार जेजूचें उतर जर तर मेल्ले मनीस आयकतात जाल्यार हांवें आनी तुमी कितल्या मापान देवाचें उतर आयकून असो फळ जोडिनाये कित्याक जेजूचें उतर आयकलेलें म्हज्या जिवितांत फळादीक जावंक ना वा जावच्या वाटेर आसा कित्याक जेजूचें उतर इतले फावटी आयकून आनी की म्हाका कित्याक असले दोशी आसात असले कश्ट म्हाका कित्याक आसात म्हाका कित्याक म्हजो बाबार्थ तीर घट जावना सबार संगती ह्या विशयांत उलयत जेजूच्या उतराचो प्रभाव मानून घेवन जेजूचें उतर समजोन आयकलेल्या मनशांक जेजू होगलीक दिता कोण जेजूचें उतर आयकतात की ताका होगलीक ताणें दिल्ली आसा मार्ता मोरयेच्या घरा लुकाच्या 10व्या अध्यायांत 38 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा मार्ता मोरयेच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार मार्ता भितर कुजनांत काम करनाली जेजूक बरें जेवण तयार करूंक आसलेली आनी मार्ता म्हणाली मोरयेक तितके भितर धाड तिणें म्हज्या वावराक सांगता मेळो आनी जेजू कितें म्हणालो तिणें बरो वांटो विंचला जेजूचें उतर ती आयकताली जेजूचें उतर कोण आयकल्ली जेजून त्या विशयान होगलीक दिलेलें एक गडीत आमी ह्या वांजेलांत आमी वाचता तशेंच आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत ओंप्याचे ओंपारेंत ओंप्याची ओंपारेचो निमाणो भाग आसा 160-30 बरें बी पडुल्लें तें बऱ्या सुवातेक पडुल्लें बऱ्या काळजांत पडुल्लें बऱ्या जिवितांत पडुल्लें तें 100 वांट्यांनी
60 वांट्यांनी आनी 30 वांट्यांनी फळ दिवंक शकता. जेजूची एक होगलिकेची उतरां म्हज्या जिवितांत 100%, 60%, 30% फळ दिता जाल्यार ग्रेट. तें जेजूचें उतर म्हज्या जिवितांत आज तें फळां दीक जायचें म्हणलें आज हें उतर म्हाका जागयता. जेजूचें उतर, देवाचें उतर कशें आयकुचें. पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या वळींतल्यान आमकां वाचूंक मेळटा. येली आसुल्लो मालगडो याजाक देवाळांत ताची वस्ती. ताबेर्नाकल आनी आर्क पेटेचो दिवो आनीकय पालोवं ना, आनीकय जळोवन नासलेलो, काळोख जावन आयिल्लो. आनीक कुशेन सामुएल चरको भुरगो देवाळांत न्हिदतलो. अचानक एका राती सामुएलाक एक ताळो आयकलो. सामुएल, सामुएल. सामुएल उठोन येली सरसी गेलो. येली, तुवें म्हाका आपयलें गी. तो म्हणलो, हांवें तुका आपोवना, तूं आतां वचून न्हिदे. दुसरे फावटी जालें, तिसरे फावटी जालें. सामुएल वचून विचारता, तुवें म्हाका आपयलें गी, म्हाका आतां परत्यान आयकता ताळो, म्हाका कोणी गी आपयता. आनी अशें येलीन कितें म्हळें, येलीन म्हळें, तूं अशें सांग आनी नॅक्स्ट तुका हो ताळो तुका आयकता जाल्यार उलय सोम्या, आयकता तुजो सेवाक. आनी अशें सामुएलाक देवाचें उतर आयकूंक येलीन एक कुमक केली. आनी देवाचें उतर सामुएलाक कळीत नासलें. कसलें तें उतर, कोण उलयता, कितें उलयता म्हणलें ताका कळीत नासलें. सामुएलाची वेवलेंथ आनी देवाच्या वेवलेंथाक व्यत्यास आसलो. आनी त्या मारिपात आमी समजता सामुएलाक येलीन तें ट्यून करून दिलें, वेवलेंथ, देवाची वेवलेंथ. आनी अशें देवानच उलयलेलीं उतरां सामुएलाक आयकलीं आनी ताणें ताका जबाब दिली. हाचो परिणाम कितें जालो? हाचो परिणाम सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवय आसलो. आनी कोण जाय जे आमच्या सांगात? सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर देव ताचे सवय आसलो. आनी ताचें उतर एकच एक उतर निर्फळ जायना अशें सामुएल वावुरलो. सामुएलाच्या जिणेंत देवाक ताणें केन्ना ताणें देवाक येस म्हळें गी, देवाक हांव वय, तूं म्हजेर उलय म्हूण सांगिल्लें गी. त्या दिसा त्या घडयेंत हांव देव ताचे सवय आसलो म्हणून सामुएलाचें पयलें पुस्तक 3रे अध्याय 19वे वळी आमकां सांगता. आमी कित्याक देवाचें उतर आयकून आनी की फळां दीक जावं ना, ह्या फळां दीक जावच्या वाटेर आसो जावंकी पुरो. आमी उदकांत आसलो फातर पळया, न्हंयत आसलो फातर पळया. एक फातर एक न्हंयत 100 वर्सां आसल्यारय तें उदक त्या फातरा भितर वचना, तो फातर उरता. बदलावण जायचें जाल्यार देवाच्या उतराक हांवें चीत दिवचें, कान दिवचें, चतूर जावचें भोव गरजेचें. आमकां एक आडखळ आमकां आसा, सैतानाचे दोशी आसात, देवसाराचे अडखळे आसात. तें सांग पावलो कोरिंथकारांक 2ऱ्या पत्रांत 4 अध्यायांत आनी 4 वळींत आमकां अशें सांगता. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या आधिपतीन तांच्यो अविविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्या. तांचे अविविश्वासी विश्वास नातिल्ल्यो मोती कुर्ड्यो केल्यात. आमच्यो देवाचे पातयेणी नासलेल्यो आमच्यो मोती त्या सैतानान ते कुर्डे करून दवरल्यात. तुमी पळोवंक नजो, तुमी आयकूंक नजो देवाचें उतर. आनी कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. देवाच्या उतराची महिमा
आमची मौत बंद केल्या देखून आमची जनवाय आमची दांपल्या देखून ह्या सुवार्थेची वडविकाय जानवाय पळोवंक आमी सकना. ह्या खातीर आमच्यो मोती चातूर दवरच्यो, आमच्यो गिन्यान आमी चातूर दवरूंक प्रयत्न करचें गरज आसा. जेसून ताच्या जिवितांत सांगलेलें आसा, देवाचें तो कितलें सुवार्ता परगट करूंक ह्या संवसारी आयलो. कितले फावटी ताणें देवाचें उतर परगट केलें. दोंगरा वयलो प्रसंग आसा आनी ह्या नंतर आजापां केल्लीं आसात, शिकोवण दिल्ली आसा. इतली शिकोवण ताणें दिली जाल्यार एक दीस तो म्हणालो, लोक कितें म्हणालो, ही एक विपरीत शिकोवण म्हणालो. विपरीत शिकोवण कोणें म्हळें तें? जाणाऱ्यांनी म्हळें. शास्त्री फारिझेव बुदवंत मनीस, जाणारी आनी एड्युकेटेड शिकपी मनीस हे देवाचें उतर परनो सरलो, मैजेचे नियम पाळून मैजेचे नियम बरें समजल्ले मनीस. तांणी म्हळें जेजूचें उतर आयकल्या वेळार तुजी शिकोवण विपरीत जाली. ती मतीक बसोवना, ती काळजांत रोमवना, ती जिवितांत स्विकार करूंक साध्य जावना. तर सांत पावलो परत्यान सांगता कितें म्हळ्यार तांचे कान दाट जाल्यात, आमचे मती कुर्ड जाल्यात. एक घडी बरो आज आमी देवाच्या उतराक कान दिवया. जर तर वारें आनी दर्यो जेजूचें उतर आयकता जाल्यार हांव जीव आसलो मनीस देवाचें उतर जेजूचें उतर आयकलेलें कितें म्हजें तें परिणाम जावं नजो. जायचें म्हणलें म्हजी आशा, जायची म्हणली आमची आशा जायचे. केदळा केतना ज्या देवाचें उतर आमी वाचता, जावं इगर्जेन जावं घरान जावं वाड्यान, तें उतर वाचलेलें तें म्हज्या जिवितांत मरुध्वनी जावन म्हज्या जिवितांत बदलावण जावचें एक रूप हांवें दिसोंक पळोवचें हांवें प्रयत्न करची गरज. ह्या संवसाराचें फिजिक्स आसा. वारें वादळ हें बरें फिजिक्साक सरवल्लें. पूण हे फिजिक्स आनी हे वारें वादळ सगळें जेजूच्या मुठी भितर आसा. आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या मुठी भितर आसा. पूण आमी मात्र म्हाका तुज्या मुठी भितर दवरचें नाका म्हणल्यार बरी आमी जियेता. आमी आज जेजू कडेन मागया, सोम्या वारें आनी वादळान आयकलें जाल्यार म्हाकाय आयकूंक कृपा दी तुजें उतर. वारें आनी वादळ शांत जालें जाल्यार म्हज्या जिवितांत आसचें वादळी उणें कर, म्हज्या जिवितांत आसचें कश्ट उणें कर, म्हज्या जिवितांत आसचें कितें हांवें मनस्ताप भोगून आसा तें सकट उणें कर. म्हाका कृपेच्या जिवितांत चलोवंक म्हाका आदार दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बेटवणे गीत पेज नंबर 129 C50. Soho ani takasowai selgincha bapa ami tuka beteta Kristaचे कुडी रक्तान उडोवान बदलो जिविताचे काळ आमकां दिवून परता जिविताचे कश्ट तुका भेटयता तुझी दया आमचेर दाखय म्हूण मागता पेल्या सेवेची बेसांवाश येता सगळ्यांक तुजी साथ जावं अर्पण करता माया मोगान आमी जियेव संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपे सोशिवोर. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक
मानता सारखे जमच्याक मागात. की तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाने आमच्या पवित्र द्वा सर्वस्व म्हणून घे. बापा भाग्यवंत नेवाच्या परबे दिसा तुझ्या महिमेच्या मानाक आम्ही भेटयता ते बलिदान दयेन स्वीकार कर आणि पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटांत ती रावूंक तुझ्या सस्नीक सतसो मोग आमच्या काळजान पेटय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ते सर्वस्परांते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हेरे नांव तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या मेटांनी सोलोन आपल्या रगात वारोवन तुजी पदवी विचित्र पदवी दाखयली. तेच परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या अस्कत खायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुची स्तुती गायता. Povin, povin, povin darbaraso serves porto. Sarvani संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गीत तुका सर्गीत तुका सर्गीत तुका जय 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 जय. सर्गीत तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच. सर्गीत तुका जय 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 जय. सर्गीत तुका बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आणटलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारू तेणे हें म्हज्या उडासा करात. बावडटासो गट परगटोया. सौम्याचे सो तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे
तुझे पुरा जीवन बोल आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही पत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेखा चवथाल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मर्या देवाचे माये सांगाती भाग्यवंतू जुझे तिचो पती भाग्यवंतू धर्मदूत सांत इरेनेव सांत आंतोन आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाडले पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश्या नात्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाटय. की grasso की पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पापाकडे आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पापाकडे आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पापाकडे आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचे कडेन तो उलयलो आनी आतां आमच्या काळजांती येवंक तो तयार जाला. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुपागी. सुनिया तूं भितरेचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद गीत पेज नंबर 146 D14. तुम सौम्या बोलवसो तुम सौम्या भद्रासो रक्षतो दैर्यसो जियेसुजा जैदिमसो बेना कसलेस अंतरासाल्यानी वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उसवाड दये मुझे तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरदासो रक्षतो बेदिंसो जिनियेसुजा जैदिंसो एक सोरोथर पैणार आवाजल्या रे कांटे कुठे कितले मेळ्ळ्या रे दिसका सोना के दीस तुझे वयले वाट बापा दोन पावशी तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरदासो रक्षतो बेदिंसो जिनियेसुजा जैदिंसो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत तुरे नांवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरा पर्यंत आपलो भावार्थ सांबाळून सर्गीचो आनंद आनी रक्त साक्षांचो मुकुट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोशना वरवीं आमी त्याच भावार्था प्रमाणे जियोंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच करो भावार्थ आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. एक उतार देव बरें करूं. सांत अंतोनीचो उंडो म्हणून नांवाडिल्लें चिंतामतीन दवरून साबार जाणांनी आज हांगा ब्रेड हाडला. सांत अंतोनीच्या आश्रयाच्या निवासांक तुमचो सर्वांचोय हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार. जेसूचे नवे आसर्या केल्या सांतांतोनी वक्त्या भक्ता दिवसाराक तुवें धांवडायले पिडेस्तान तुवें बरें केलें दर्या सांकळेक तो फर्मायता आदल्या पांगल्यांक देयांक पावता कितें सणल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुरसोन धरताय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्या स्फुरता महिमा महिमा पवित्रत्म्या सदां काल सस्नाच्या सस्ना. मोगाळ भाव भयणूम सांतांतोनीक मान करूंक ह्या दिसा आमी संगता जुंबल्यां पतीक जावन आमकां मेळिल्ल्या सहउपकारा अर्गां दिवंक तशेंच आमची त्या सेवा सांतोन मेरी फाद देवा कडेन समर्पोवंक सबार जाण तांकां मेळिल्ल्या उपकारा अर्गां दितात. एकलो विजा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याचें पयन बरें जाल्ल्या खातीर एकल्याक काम मेळ्ळ्या पासून एकल्याक भायर पडली वस्तू पाटी मेळ्ळ्या पासून एकल्याक बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासून एकल्याक बैलगा वचूंक अवकाश मेळ्ळ्या खातीर 9 जाणां तांकां मेळिल्ल्या उपकार अर्गां दितात आनी एकलो मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या पासून आनी एकल्याचें ऑपरेशन बरें जाल्ल्या पासून ह्या ते सर्व सांगता साहित्य बरेंपण सदांत मरी फा देवान आमचें तें केलां त्या सर्व बरेपणा पासून आमी देवाक मौनपणी अर्गां दिवया. विविध ते सावन पासून आमच्या लागीं मागोवंक विसरतात. 5 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक 2 जाणांक वायट सवय थावन सुटका मेळोवंक 7 जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 25 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक जें काम कायम जावंक 9 जाणां परिक्षेंत पास जावंक 2 जाणांक शेजारा बरो संबंध आसा करूंक 4गांक कोर्तींतले केस इत्यार्थ जावंक 5 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक एकल्याक चोरी जाल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक 2गांक पयशाचे समस्ये परिहार जावंक 8 जाणांक पिडाशिडा गूण जावंक 2 जाणांक तक्रार इत्यार्थ जावंक 3 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक 3 जाणांक भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक 4गांक बरो फुडार मेळोवंक 3गांक परिक्षेंत उसले अंक मेळोवंक 9 जाणां मती समाधान मेळोवंक एकल्याक विजा मेळोवंक 2गांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक 5 जाणां दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याची भायर पडली वस्त पाटी मेळोवंक एकल्याक गरजाचे रगले थिरसूंक 4 जाणां सांबाळांत भरती मेळोवंक एकल्याक काजरी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक 3 जाणां शिकले मोतींत उरोवंक एकल्याची गरजाची RTC पाटी मेळोवंक 3गांक ऑपरेशन बऱ्यातीन जावंक 2 जाणांक गरजागो बऱ्याती मोलाक विकून वचोवंक 2गांक घराचें काम बऱ्यातीन जावंक 2गांक चिंतलें काम बऱ्यातीन जावंक एकल्याक न्हीद पडोवंक 3 जाणांक पेन्शन आनी प्रमोशन मेळोवंक 5 जाणां भुरग्यां वडिलां खाल जावन जियोवंक एकल्याक काजा बऱ्यातीन जावंक 3 जाणां शिरांची पिडा गूण जावंक 25 जाणां प्रत्येक दिसा बसून मागोवन आसात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यातीन जावंक 3 जाणांक कोवीड पिडेतावन सुटका मेळोवंक 4 जाणां परगांवांत काम मेळोवंक 8 जाणांक ताणें देवबिरांतीन वाडोवंक 2गांक काजरीन तक्रार इत्यार्थ जावंक 4 जाणांक BP शुगर उणें जावंक 3 जाणां भाडें मेळोवंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याक ICUतान गूण जावन भायर येवंक 2गांक
तांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक एकल्याक उडा सगत फावो जावंक तशेंच एकल्याचे वाटे समस्ये गुण जावंक दोगांचे फ्रॅक्चर जाल्ले गाय गुण जावंक दोगांक कामाक मनशां मेळोवंक चौगांक भायर पडलें भांगार मेळोवंक तेगां जाणांक आस्पत्रेंत क्रिटिकल आसा तांकां बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक डिप्रेशन जावन भायर येवंक 5 जाणांक हात पांयाक बोड मेळोवंक 6 जाणांची थायरॉयड पिडा गुण जावंक दोगांचे जाग्याचे पयशे पाटी मेळोवंक आनी एकल्याक ताची भलायकी पाटी मेळोवंक प्रत्येक जण मागून आसा ह्या सर्व ते साबां सांतोच्या पांयां थळा दवरता आसतना आमच्या ते सावन बसून आमी मागया देव आमची मागणी स्विकार करून दी संत आंतोनी मरे पात आमकां आमी विचारलें फावो जावन दी म्हणून आमी मागया ये वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख आनवरां देव सरांनी सर तरांची वाशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर तुजे मरे फापडे सां भलायकी मेळटा वसमळदरे थंड जातात बंद दुरोवन पडटात तोंडे उडोवन सरतात कोरडे पडयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळटात अनवळचे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपयकाचेर आपयस जातात आनी आमच्या सगळ्यांक तूं पावताय सर बदल दवरून तुजे कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोवन दिवन तुजी दुसरो दखय आमेन सांत आंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी पेज 45 मोगाळा जेजू कुरपेशांनी काकुळतीचे जरी हांव तुज्या पांयान पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिपात आनी तुज्या मरणाच्या वडींच्या वेळार कुर्सार्थ हांव तुज्या आवयचेर मोगाळ दिश्ट लावन तिका सांजुवांचे ताबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमोत बरीत काळजां मरिपात हांव तुजे कडेन परतून मागता तुजे आकुळदार दोळे म्हजेर परती म्हजे निर्भागी पातकेचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजेन आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो भरवंसो दवरला आमेन बऱ्या जेजू मोगाळा तारोका बगेवंतपणाचे जरी तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्ल्या तुज्या रक्ता मरिफात तुजे कडेन परतून मागता तुजे काकुळतीचे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्याचेर हे म्हजे कंदीन आनी बेजारायन म्हाका बुजय तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवंसो दवरला आमेन दयाळा जेजू म्हज्या आत्म्याच्या एकस आनी भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी सांत आंतोनीच्या काळजान पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुवें बाळशा रोपान ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशून ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता हे म्हजे व्हड गरजेन आनी बेजारायन तूं म्हज्या आत्म्या देवून सवकासाय म्हाका दी तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवंसो हांवें दवरला आमेन Religioso आशीर्वाद आमी घेवया सांत आंतोनिया बसोद विनातीक क्रिस्ताच्या बसवण्या आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी सदांची येवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनी तुवें तुजे परचेके वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय क्रिस्तांवची नियेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले आमी सुटाशे आनी सर्व पारकोण ताचे सैमे बोगिशे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Sant'Antoni bocca, Sant'Antoni bocca,
बागेची बेल तुझ्या बागेची बेल तुझ्या नावाडलेले भोगता जिसू सुन्या आमच्या नावाडलेले भोगता जिसू सुन्या आमच्या मोगाळ पुत्रा सोवे अवतार मोरी आशीर्वादीम आमका सांगतान बापा Pagiging po sa Chiguruin, Neorang Kam, Chiliwa, Charles Mantle, Papa Chipu, Tachani po, Itrat Messionavi. Amen.